दिसांनी ह्या मागण्या सलान भक्तिकांनी सांत अंतोनीच्या मानाक व्हडा संख्यान हजर जावन सांत अंतोनीच्या मजतीन फावो जाल्ल्या सबार उपकारांक नोवेना भेटयल्यांक उळव्याच्या पांसी वाड्यांच्या लोकां बराबर सबार भक्तिकांनी तशेंच आमच्या विगार बापान तशेंच आमच्या धार्मीक भयण्यांनी हजर असून हें भक्तीपण आदारूंक आमकां आदार दिला. कोरोनाच्या कारणा निमती फाटल्या 3 वर्सांनी हांगासर हें फेस्त करूंक आमकां आसात दीस जाल्यारय ह्या वर्सा हें फेस्त भोव गद्दाळेन आचरण करूंक देवान आमकां फावो केल्ल्याक आमी धन्य देवाक अर्गां पाठयता. मोगचनो आतां आमी वेदिकार्ये आरंभ करतले. सांत अंतोन कमिटीचो अध्यक्ष मानेस नेल्सन डिसोजा हांणी मानांच्या सैऱ्यांक वेदीक आपोवन हाडचे खातीर हांव उलो दितां. आयच्या कार्याचे अध्यक्ष मानादिक बाब जयप्रकाश डिसोजा विगार मोरी विश्वरा आनी फिरगल्स रानीपुरा. मानादिक बाब संतोष डिसोजा आदले विगार प्रस्तुत विगार जेजूच्या पवित्र काळजाची फिरगल्स 100. मानादिक बाब आर्चिबाल्ड गोंजाल्वीस डिरेक्टर रेशिवना. तशेंच रेशिवनाचे कार्मेलीत याजक आसात मानादिक बाब विल्फ्रेड रॉड्रिगस, मानादिक बाब जो तावरो. तशेंच राणीपुरा फिरगल्स गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त ऑल्विन डिसोजा, फिरगल्स गवळीक परिशदेची कार्यदर्शी मानेस्तीन विल्मा डिसोजा, सांत अंतोन कमिटीचे सेक्रेटरी मानेस्तीन प्रिसिल्ला डिसोजा हांणी वेदी सोबोवंक हांव विनंती करतां. सर्व मानाच्या सैऱ्यांक सांत अंतोनी कमिटीचो अध्यक्ष मानेस्त नेल्सन डिसोजा मोगान स्वागत करूंक हांव तांकां आपोवणें दितां. कॅथोलीक पयस सभा सर्वेस्परा देवाक आराधन करता. ताचे तावन आशिर्वाद जोडच्याक उपकार जोडच्याक सबार संतांक दिला. आतां आमी संतांक मान करून उपकार जोडून आसा. ह्या हुलयान प्रस्तुत 5 वडे आसात. ह्या सर वड्याची देवप्रजा फाटल्या थोड्या वर्सां तावन हांगासर संत आंतोनीच्या मानाक स्थापीत जाल्ल्या ह्या मागण्या सालान संतांच्या मानाक संभ्रामीक मिसाचे बलिदान भेटयलें. मोगाच्या न्हू आतां हांगासर चलच्या ह्या मोठ्या वेदी कार्याच्या अध्यक्ष बसकाचे आसात मोरी विश्वर आनी राणीपुरा फिरगजेचे विगार मानादिक बाब जयप्रकाश डिसोजा. तांणी आमकां हर एका वाटांनी सहकार मार्गदर्शन दिवन आसात आनी ह्या संभ्रामीक परबेच्या मांडावालेक तांणी भरपूर पाठिंबो दिला. ह्या आमच्या कार्याक अध्यक्षस्थान घेतल्या तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवान मानाचो स्वागत मागता. फादर जयप्रकाश हांकां गुलाब दिवन स्वागत करता. बाळोगचे सुवाड्याचो गुरकार मानेस्त राजेश पिंटो. आमचे मध्ये आसात ऋषिवानाचे डिरेक्टर मानादिक दोतोर बाप आर्चिबाल्ड कार्मेलीत याजक. आमच्या मध्ये आणि तांच्या मध्ये बरो संबंध आसा. ह्या संबंधाचो रूपकार जावन आमच्या संभ्रमीक बलिदानात वांटो घेवन अपुरबायेन देवाचे उतार मोडून प्रसंग दिवन आतां आमचे मध्ये वेदीचेर आसात. तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवान मानाचो स्वागत मागता. फादर आर्चिबाल्ड हांकां साम पियूस वाड्याचो गुरकार मानेस्त उर्बन डिसोजा गुलाब दिवन हार्दिक स्वागत मागतलो. आमचे मध्ये आसात आदले विगार मानादिक बाब संतोष डिसोजा. पयशिल्ल्या 100 तावन आमचे थंय मोग दवरून ह्या संभ्रामीक परबेचे बलिदान भेटोवन आमच्या खातीर मागलेल्या तांकां आम्हा सर्वांच्या नांवान बरो येवकार मागता. फादर संतोष हांकां सांत अंतोन वाड्याचो गुरकार मानेस्त रोशन फेरावो गुलाब दिवन स्वागत करूंक हांव विनंती करतां. आयच्या ह्या फेस्ताच्या मिसान वांटेली जावन साव भेटवणी केली. मानादिक दोतोर बाब विल्फ्रेड रॉड्रिगस
मानाधिक बाप ज्योतावरो ऋषिवान कार्मेले तेजाक आता आमचे सवे वेदीचेर आसात तांकांय हांव बरो येवकार मागता. फादर विल्फ्रेड हांकां गुलाब दिवन स्वागत करता. सांजुजे वाड्याची गुरकान मानेस्तीन ग्रेसी डिसोजा. तशेंच फादर जो तावरो हांकां गुलाब दिवन स्वागत करता. सांत अंतोन वाड्याचो प्रतिनिधी मानेस जीवन फेरावो. मोगाचनो तुमच्या ताळ्यां बराबर हार्दिक स्वागत पटयात. आमच्या या संभ्रमिक कार्याक आमचे सवे आसात राणीपुरा बेतनी कोयंतची सुपेरियर सिस्टर उषा तांकां आमी मानासो येवकार मागता. सिस्टर उषा हांकां आंकवारांनी वाड्याची गुरकान मानेस्तीन जेनेविव डिसोजा गुलाब दिवन स्वागत करतली. या संभ्रमिक कार्यान आमचे मध्ये आसात गौलिक परिषदेचो उपाध्यक्ष मानेस ऑल्विन डिसोजा आणि कार्यदर्शीन मानेस्तीन विल्मा डिसोजा तांकांय हांव बरो येवकार मागता. मानेस ऑल्विन डिसोजा हांकां गुलाब दिवंक हांव मुखार आपयतां. बाळक जेजू वाड्याचो आदलो गुरकार मानेस हरमन डिसोजा. तशेंच विल्मा डिसोजा गवळीक परिशदेची कार्यदर्शी हांकां बाळक जेजू वाड्याची प्रतिनिधी मानेस्तीन मेटिल्डा वेगस गुलाब दिवन स्वागत करूंक हांव विनंती करतां. आमचे मध्ये वेदीर आसा आमच्या सांत आंतोल समितीची कार्यदर्शीन मानेस्तीन प्रेसिला डिसोजा तांकांय हांव बरो येवकार मागता. मानेस्तीन प्रेसिला डिसोजा हांकां सांत पियूस वाड्याची प्रतिनिधी मानेस्तीन रिटा लोबो गुलाब दिवन स्वागत करतली. आमच्या या संभ्रमिक परबेच्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर सैऱ्यांक फिरगसगारांक वाड्यागारांक सर धर्मीक भयण्यांक आमच्या पांच वाड्याच्या सर लायक मुखेल्यांक आनी सर्वांक एका सुत्रान स्वागत करता. अशी म्हजी स्वागताची उतरां आखेर करता. देव बरें करूं. मोगाचनो सर्वांक मोगान स्वागत केल्या सांत अंतोन कमिटीचो अध्यक्ष मानेस नेल्सन डिसोजा तुकांय हार्दिक स्वागत मागता. हांकां सांजुजे वाड्याची प्रतिनिधी मानेस्तीन रुफिना डिसोजा गुलाब दिवन स्वागत करतली. मोगाचनो फाटल्या सबार वर्सांतावन हांगासर आमी सांत आंतोनीची फेस्त आचरण करचे संदर्भी आमच्या फिरगजेच्या तालेंतवंत भुरग्यांक सन्मान करचें कार्य चलोवन व्हरते आसा आनी कोरोना वरवीं फाटल्या 3 वर्सांनी हें असाध्य जाल्ल्यान 2019, 2020 तशेंच 2021 ह्या तिनूय वर्साच्या SSLC आनी PUC परीक्षेन अत्युत्तम श्रेणीर पास जाल्ल्या आमच्या भुरग्यांक तांच्या वडिलां बराबर सांत अंतोनी कमिटी तर्फेन आमी मान करूंक आशेता. वेदीर आशिल्ल्या मानांच्या सैऱ्यांनी हें कार्य चलोवन व्हरूंक हांव विनंती करतां. मानेस्तीन नेल्मा फेरावून सन्मानिताची वळख करून दिवंक हांव विनंती करतां. भुरग्यां बराबर तांच्या वडिलांनी मुखार येवचें. सांत आंतोनी समिती राणीपुरा वळिया सांत आंतोनीच्या वार्षिक फेस्ता संदर्भी मरी विश्वराणी फिरगजेच्या तालेंतवंत विद्यार्थींक अभिनंदन पाठोवन मान अर्पून बरें मागोवंक आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. ह्या वक्ता विद्यार्थींक मात्र न्हय तांकां पाठिंबो दिल्ल्या तांच्या आवय बापायकी आमी अभिनंदन पाठयता. आपल्या निरंतर आनी कठीण परिश्रम आनी हटान जायत्या मनोरंजनाचो त्याग करून बऱ्या फुडाराचो इरादो मनान घट दवरून विराम घेनासतना शिकोवन 10वी आनी PUC परीक्षेन उत्तीम अंक जोडिल्ल्या फिरगजेच्या ह्या 7 जाणां विद्यार्थींक रास उल्हास पाठयता. पयलो आसा रॉनविल डिसोजा वेलंकणी वाडो. सन्मान स्वीकार करतल्या भुरग्यांनी तांच्या वडिलां बराबर मुच्या उजव्या कुशीतावन मुखार येवचें. आपयतल्या दुसरो स्टॅलिन प्रिवन क्रास्ता नित्यादर वाडो.
आवय बापय स्टॅनिंग क्रास्ता आणि प्रिया डिसोजा, ॲस्टन डिसोजा, बाळोक जेजुवाडो, ॲस्टन डिसोजा हाणें एप्रिल 2022 वर्साच्या 10व्या क्लासीच्या परीक्षेत उत्तीम अंक जोड साधन केला. ताची आवय बापय कुटाम वाड्या घरां आनी फिरगस घरां ताचे ते संतोष पावतात आनी अभिनंदन पाठयतात. ॲस्टन डिसोजाक मान करूंक हांव फादर संतोष डिसोजा हांचे लागीं विनंती करता. मान स्वीकार केल्या ॲस्टन डिसोजा तशेंच ताच्या वडिलांक देव बरें करूं. आपल्या 2020 वर्साच्या 10व्या क्लासीच्या परीक्षेत उत्तीम अंक जोडल्यात आनी सोमेस्तांक गौरव हाडूंक शकला. आतां तो उंचल्या शिकपा खातीर पयशिल्ल्या गांवांत पावल्या वरवीं आज हांगासर येवंक ताका साध्य जावंक ना. निहाल डिसोजाच्या अनुपस्थितीत ताची आवय बापय मानेस नवीन डिसोजा आनी मानेस्तीन लविना ग्रेटर डिसोजा हांकां आमी वेदीर आपयता आनी मानाची बसका स्वीकार करूंक विनंती करता. हांकां मान करूंक मानादीक बाप आर्चिबोल्ड बापा लागीं हांव विनंती करता. फादर विल्फ्रेड हांणी हांकां मान करचो. मान स्वीकार केल्या नवीन डिसोजा आनी लविना ग्रेटर डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. मुखलो आसा केनेथ ऑल्ड्रियन लोबो वेलंकणी वाडो. आवय बापय कीर्ती किरण लोबो आनी प्रिया जॉयस डिसोजा हांचे बराबर वेदीक येवचें. केनेथ ऑल्ड्रियन लोबो हाणें 2021 वर्साच्या 10व्या क्लासीच्या परीक्षेत उत्तीम अंक जोड साधन केलां. ताची आवय बापय कुटाम वाडो आनी फिरगस घरा सांगाता मेळोन ताचे थंय संतोष पावतात आनी अभिनंदन पाठयतात. केनेथ ऑल्ड्रियन लोबो हाका मान करूं फादर ज्योत तावरो हांचे लागीं हांव विनंती करतां.
मान स्वीकार केल्या केनेथ ऑल्ड्रियन लोबो आणि ताच्या वडिलांक देव बरें करूं. मुखार आपयता लेनिशा डिसोजा वेलंकणी वाडो. आवय बापाय शांती डिसोजा आणि लुईस डिसोजा म्हणटा आणि अभिनंदन पाठयता. लेनिशा डिसोजाक मान करूंक हांव फादर जयप्रकाश हांचे लागीं विनंती करता. मान स्वीकार केल्या लेनिशा डिसोजा आणि त्याच्या वडिलांक देव बरें करूं. वेदिका पळयता प्रिन्सी डिसोजा इगर्जे वाडो दुसरो. प्रिन्सी डिसोजा इगर्जे वाडो दुसरो. आवय बापाय रोनाल्ड डिसोजा आणि पुष्पा डिसोजा. मान स्वीकार केल्या सर विद्यार्थींक आणि तांच्या आवय बापायक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर विद्यार्थींक बरो फुडार आमी मागता. मान हस्तांतर केल्या मानाच्या सैऱ्यांक देव बरें करूं. मोगचनो मान स्वीकार केल्या तशेंच मान केल्या सर आमच्या मानांच्या सैऱ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां मान स्वीकार केल्या सर भुरग्यांनी एक ग्रूप फोटो खातीर वेदीक येवंक हांव विनंती करता. उळव्याच्या पानसीवाड्याच्या सर गुरकारांनी वेदीक येवन ह्या तस्वीरेक सांगात दिवंक हांव तांचे लागीं विनंती करता. ಮೊಗಚನು ಆಮಚಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಡಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಶಾಸಕರನ್ನು ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मोगचनो जूनांच्या दानी 11 तारखेर मैसूरान चल्ल्या कर्नाटक स्टेट सब ज्युनियर आणि ज्युनियर मास्टर पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशिपान 83 kg विभागान बांगराळे पदक आपणायला. आमच्या फिरगजेच्या तसेच उळवेच्या सांत अंतोन वाड्याच्या गुरकार मानेस्त रोशन फेरावो हांका हांव सांत अंतोनी कमिटीच्या तसेच हांगा असल्या समेत तांचे नावी परबी पाठयता. तसेच तांणी मुखार येवन एक फुलांचो तुरो स्वीकार करूंक हांव तांचे लागीं विनंती करता. मोगाचे नो तुमच्या ताळयांच्या आवाजा बराबर.
क्वेश्चन SSLC आणि PUCच्या भुरग्यांक तांच्या साधनांक सन्मान केला आसता तांची बोगनां आयकूंक आमी आशेन आसा. आतां SSLCन डिस्टिंक्शन जोडिल्ल्या रॉनविल डिसोजा तुमी मुखार येवचें. ओके, रॉनविल डिसोजा हांगासर हजर जावना. तो आनी एक सन्माना खातीर दुसरे कडेन गेला आसता. आतां PUC विभागांत डिस्टिंक्शन जोडिल्ले आनी हायेस्ट मार्क्स जोडिल्ले लेनिशा डिसोजा हांगासर आसा. तांची बोगणां आमचे मुखार दवरिचें म्हूण हांव तांचे लागीं विनंती करतां. देव बरी सांज दिवंक तुमकां सुमेस्तांक. जमलेल्या सुमेस्तांक सांत आंतोनीचे बरे फेस्त मागता. जीवन आमचे एक मोलादीक देणे. ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमचे जिवीत अर्थाभरीत फळादीक रितीन जियोंक आमी प्रयत्न करता. आतांच्या परिस्थितीन शिकप भोव गरजेचे पात्र खेळटा. एक व्यक्तीक शिकप आसा तर ताका फावो तो मान गौरव काम मेळटा. तशें आसता आमकां आमच्या वडिलांनी बऱ्या इस्कॉलांत वर्ते शिकप दिवन वागयलां आनी आज आमी सर भुरगीं तुमचो मान घेवंक फावो जाल्या. देवाक जावं अर्गां. शिकप ह्या जानवाय आपणावचे सुलभायचे न्ही. ते जोडूंक आमी मुस्त त्याग आनी सॅक्रिफीस करूंक आसा. कितें आमकां गरजेचें तें आमी आपणावन, कितें मरजेचें ताका आमी पाठ कर. मेळ्ळलो वेळ बऱ्या तरान उपयोग केल्यार खंडीत आमच्या कश्टांक आनी केल्ल्या वावराक देवाचो आनी वडिलांच्या बेसावाचो शिवोर आमकां लाभता. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा तुमी आमचे भुरग्यांचे शिकपा क्षेत्रांत यशस्वी मेसून घेवन आमकां सन्मान करून मुखार आनीकी बरें करून शिकोवंक उत्तेजन लावाशें केलां. हें फुडल्या दिसांनी आनीकी चड जाणांक आदर्श जावं दी. सडीत भुरग्यांक आनी युवजनांक हो मान फावो जावं दी. आनी तुमचे सर्वांचे बरें मन आनी उदार करणी देव वर्त्या बेसावांनी भरून दी म्हूण मागता. आमकां भुरग्यांक सन्मान केल्ल्याक आनी म्हाका हांगासर उलोवंक अवकाश करून दिल्या सांत आंतोन समितीच्या सांद्यांक हांव आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूंक म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूंक. निशा, तुमच्या आपुरबायेच्या उतरांक खंडीत जावन तुजी उतरां आमच्या मुखल्या SSLC आनी PUC परीक्षा बरोवच्या तशेंच हेर कोर्स करच्या भुरग्यांक उत्तीम अंक जोडूंक प्रेरण जातेली म्हूण बरबसता. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸೈಂಟ್ ಆಂಟೋನಿ ಫೆಸ್ಟ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಆದರಣೀಯರು ಬಹುಮಾನ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಾಣಿಪುರ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರುವಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನೆ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮಗೆ ಗೌರವಿತರಾದಂಥ ಶಂಭೂರ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಧರ್ಮಗುರುವಾದಂಥ ಫಾದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಗೌರವಿತರು ಋಷಿವನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ಫರ್ಡ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೇ, ಋಷಿವನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಫಾದರ್ ಜೋ ಥೌರರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಗೌರವಿತರು ಚರ್ಚಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಿಸಸ್ ಪ್ರೆಸಿಲರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಿಸಸ್ ವಿಲ್ಮಾ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಇದರ ಯುವತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ನವೀನ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯ ವಿಲ್ಮರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ಈ ಊರಿನ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಸೋದರ ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ತುಮಕ ಸಗಲಾಂಗ್ ಆಂಟೋನಿ ಫೆಸ್ಟ್ का ಶುಭಾಶಯ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು, ಹಿರಿಯರು, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಸಹೋದರತೆ, ಪ್ರೀತಿಯ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ತಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಹುಶಃ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ವಾಚನ ಕೂಡ ಆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಬರುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಭರಿತವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗ ನಡೀತಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಆ ಹೊಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ, ಆವಾಗದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೋದರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಇದ್ದಂತಹ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಇದ್ದಂಥ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೋದರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಸೋದರತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾರಕ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾರಕ. ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಊಟವ ರಪಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬುಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಊಟ ಬಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬುಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಸೆ. ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ಕುಡಿಯೋದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಾದರೆ ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಫೆಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ 15 ಐಟಮ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ 2 ಫ್ರೀ, 2 ಸಿಕ್ಕಿದರೆ 3 ಫ್ರೀ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಗಡಾಯಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇವತ್ತು ಯುವ ಜನಾಂಗ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೋದರತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಮಾಡುವ. ಭಾರತ ದೇಶ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅವರ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಹುಶಃ ಹೈಟ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹೋದರೆ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾರತೀಯರೆಂದು ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷದ ಮನೋಬಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ ತ್ಯಾಗಮಯ ಜೀವನ, ಅವರ ಸೋದರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಸೈಂಟ್ ಆಂಟೋನಿ ಅವರ ವಿಶೇಷದ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಡುಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆಯಾ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಟೆಕ್ನೆ ಬಾಕಿ ಮಳೆಗಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುಖಂಡರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಯುವಕರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಲ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿಗೆ, ಆದರೆ ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗಂದ್ರೆ ಅಮಲು ಮಾರ್ಗರಿಗೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬಸ್ ಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹುಲಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಹುಶಃ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ನವೀನ್ ಇರಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಇರಲಿ ಬೇರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು
ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೋಭಾವದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಲ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು ಖಂಡಿತ ದೊರಕ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾನು ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು सल्लिಸುತ್ತೇನೆ. आसना ह्या मोगचनो आमच्या फिरगजेन दिंबे बँकाचे उत्तम योजन हातीन घेतला आसना ह्या बऱ्या कामाक सांत अंतोनी समितीतर्फे 18,000ची चेक आता सांत अंतोन समितीचो अध्यक्ष मानेस्त नेल्सन डिसोजा तशेंच कार्यदर्शी मानेस्तीन प्रेसिला डिसोजा हस्तांतर करतली. सांत अंतोन कमिटीच्या सर्व हुद्देदारांनी सांद्यांनी तशेंच पाणसी वाड्याच्या गुरकारांनी हांगा वेदीक येवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. दयेकन तुर्तान मुखार येयात. पाणसी वाड्याचे गुरकार तशेंच सांत अंतोन कमिटीचे स्वीकार केल्या आमच्या फिरगज बापांक हांव सर्वांतर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मोगचनो आतां आमी येजत बापांच्या संदेशा खातीर राखून आसा. पयलीं हांव मुखार आपयतां फादर विल्फ्रेड रॉड्रिगस रशिवनाचे कार्मेलीत येजाक. सदांच सुटसुटीत आनी हास्या मुखामळाचे ते आमच्या फिरगजेच्या सर्व कामांक सदांच ते आमकां पाठिंबो दित आसतात. देखून तुमच्या संदेशा खातीर आमी सर्व राखून आसा फादर. आतां हो वेळ तुमचो. विगारान पयल्यांदा सांगलां मोठव्यान उलया म्हणून मोठव्यान उलयता. सगळ्या पवित्र सभेक आज एक व्हडलो संभ्रम देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रत्वाचें पवित्रत्वाचें फेस्त. पूण आमच्या ह्या स्थळीय पवित्र सभेक राणीपुरा पवित्र सभेक दोडतो संभ्रम कित्याक ह्या बागे दिसा सांत आंतोनीचें फेस्त दबाच्यान आमी आचरण करता आसाव. त्या देखून ह्या दोडट्या संभ्रमाचे शुभाशय तुमकां सर्वांक वेदेर आसल्यांक तशेंच वेदे फुडें आसल्या सर्वांक हांव पाठयतां. हॅपी फेस्ट. मोगाच्यानो 21व्या शतमानांतची पवित्र सभा लायकाची पवित्र सभा म्हणलें कोणें पापा सा जोन पॉल दुसऱ्यान ताणें देखलें सोपान आज जारी जालां. म्हाका निजावणी वर्तो अभिमान ह्या राणीपुरा फिरगजेचेर कित्याक म्हण सांगल्यार हांव रशिवान येवच्या पयलेंच हांवें ह्या फिरगेजे विशयान जायतें आयकल्लें. धाकल्याक 14 वर्सां आदीं 2008 इस्वेंत आमच्या इगर्जेचेर हल्लो जाल्ल्या वेळार राणीपुराचे तरणाटे कशें इगर्जे तशेंच आमच्या ऋषिवना संस्थ्याक थंयसर दीस रात रावन भद्रते दिताले तें हांवें आयकल्लें आनी म्हज्या दोळ्यांनी पळयलें. कित्याक त्या हप्त्यान क्लास खाण घेवंक हांव मैसूरतान ऋषिवनाक आयिल्लो तें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां. आनी ताच्या उपरांत हांगाच्या तरणाट्यांनी सगळ्या मंगळूरच्या DSS कशें एक मेल फंक्त जावन मुखेलपण घेतलां तें हांवें आयकलां. पूण हांगासर आयिल्ल्या उपरांत जायत्यो संगती हांवें पळयल्यो. पूण आज
एक व्हडले अजब हांगासर जावचे हांव पळयतां कित्याक म्हणून सांगल्यार 5 वाडे सांगाता मेळून सान आंतोनी कमिटीचो अध्यक्ष मानेस्तर नेल्सन हाचे सांगता कमिटीच्या सर संध्याने वाड्याकारांनी लायकांनीच मुखेलपण घेवन ह्या फेस्ताचेर रण करचें आज हांव पळयतां. आमकां पाद्रेपांक ह्या जागार तुमी वयर वेदीचेर बसयला सिस्टरांक बसयला पूण केल्लो वावर आमी न्हय, बिलकुल न्हय. हांव जाणा आमी हो वावर करून आमी मीस पेटयले मागले, तुमी मागले सांगात मीस पेटयलें फेस्त केलें पूण सगळो वावर एका ह्या जागाचें मुखेलपण नासतना पाटी मोसां सांगला आनी आसतलोच आसा जायच पूण मुखेलपण घेतलें ह्या जागान न्हय, मुखेलपण घेतलां तुमी लायकांनी. त्या देखून तुमकां आमी चेपे उखलता आमी शाबासकी पटयता. खंडी जावन पापा सांजो दुसरो सांत आज सरकार संतोषतलो कित्याक ताणें देखलें सोपान ह्या स्थळीय पवी सभेंत खरें जालां म्हणून हें तुमी मुंदासां वरी जाय. आनी दिवचो एकच एक संदेश मोठ्यान उलयचे सांगला मोठो संदेश हांवें दिवचो फादर आर्चेन शर्मा सांगला एकवट आनी मोग म्हणून. एक अक्रिस्तांव भाऊ आमचो माझे शासक श्री युटे कादर आत्ता आमचे लागी उलयलो आनी क्रिस्ती मावल्या विशयान तो उलयलो. हांवें सांगचें तर तुमचे लागी एकच विनंती सगळ्या फिरगजागारा खातीर फिरगजागारा लागीं बरेंकन आयका तें उलोवन हांव आखेर करता. बरेंकन आयका. आमी कोणी संपूर्ण न्हय, आमी कोणी सांत वा सांत्यण न्हय. हर एकलो आमी सूख करता, हर एकलो आमी पाता करता. पाता करना तो व्यक्ती ना. पाप साहेब, बिस साहेब, कार्दिनाल, याजाक, सिस्टर लायक हर एकले सूख करता. जर सूखत मोतीन दवरली पातकाच मोतीन दवरलें तर देवान पातकाचें लॅक आमचें दवरलें तर आज हो संवसार नंच जातो. संवसार आसतो ना ते दिवडली शिक्षा देवान आमकां दिजी आसली पूण देव आमची पातकांची पट्टी दवरिना, पातकांचे लायक दवरना. देखून हर एका लागीं विनंती तुमी फिरगेचेर इतलो बरो वावर करतात आनी येदी व्हडली खंयचेय येवजण जाल्यार हातीन घेता आसतना हर एकलो सहकार दितात. बांकांचे येवजण आता आनी इतर जायतीं कामां फादर संतोश आसतना हांगासर जाल्यार ते हांव जाणा जायतीं कार्य जाल्यान व्हड मोठो सहकार तुमी दितात. आज फेस्त इतल्या गड्डळ्यान आचरतात सगळ्या सांगात एका मोर्चे जावन तुमच्याच मुखेलपणान तुमी आयल्यात. हाका एक चिमटी मीठ घालात. मोग आनी एक वर्स साद जायचे तर बोक्साडे जायजस. देखून कोणेय खंयची चूक केल्यार ती व्हडली करची नाका. चुकी कितले बोक्सितात पळय तितले सर्व बरेंपण जातलें. पळय बोक्स हांव चिंता 2 बँडाचे न्ही 2 बँडाचे सांगाता मेळून इतलें सोबीत संगीत सांगाता आज करतात तर आनी 5 वड्याचे सांगाता मेळून आमी हें फेस्त इतलें बरें करता तर आमी सगळां बोक्साडे येता आसलें एक चूर चिमटी मीठ घालें तर कितलें सोबीत जातलें. खरेपणी पवित्र त्रिये देवाक आनी सांत आंतोनीक मान फावो जातलो. हेंच हांव तुमकां आशोवन म्हजो संदेश अखेर करता. अवकाश करून दिल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. फादर आमच्या लायिकांची सेवा वळखून आमकां शाबासकी पाठयल्या सांत अंतोनी कमिटी तर्फे हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. मोगचनो आमच्या मोरी विश्वराणी फिरगजेंत 6 वर्सां सेवा दिवन हांगासर सांत अंतोनीचे फेस्त दाबाजीक रितीन आचरूंक आनी तशेंच हर एका दिसा नव्यानांक हजर जावन उत्तेजन दिवचे. तशेंच सांत आंतोनीचे परम भक्त म्हूण सांगता फादर संतोष डिसोजा तांणी हांगासर मुखार येवन तांचो संदेश दिवंक आमी विनंती करता. फादर संतोष डिसोजा. सांत आंतोनीच्या फेस्ता संदर्भी आसा केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान घेतिल्ल्या मनाधिक बाब जयप्रकाश, वेदीचे रस्त्या सर याजाक बापानो, धर्मबाईन सिस्टर उषा, सांत अंतोनी कमिटीच्या सर्व संध्यानो, वाड्याच्या पानसी वाड्याच्या गुरकारानो, मोदीश्वरान राणी फिरगजीच्या सर फिरगजकारानो, तशेंच सांत अंतोनीच्या भक्तीकारानो, तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त हांव मागता. आज सुमार 2 वर्सां उपरांत परत असल्या एका संभ्रमांत वांटो घेवंक व्हरतो संतोष भोगता. सुमार 8 वर्सांत हांव ह्या फेस्ताचें आचरण हांव पळोवंत आसा आनी आयिल्ले हांव सुमार 6 वर्सां. हर एका वर्सा म्हणले बरें एका कुशीन पावसाचें इल्लेशें आमकां केदाळाय इल्लेशें उपद्रक्त आसतालें
आनीक कुशीन आमचे इल्ले हट सोडिना आमी इल्ले करता उंतो म्हणून आमी इल्ले सडत करून दाखयतले अशें हर एक वर्सा हे फेस्त आनी वर्सान वर्स चड आनी चड संभ्रमीक रितीन आचरण जाल्लें हांवें पळयलां म्हज्या दोळ्यांनी जावंक पुरो 9 दिसांचे तशेंच हांगासर फेस्ता दिसा सर फांसी वाड्याच्या वाड्या घरांनी सांगाता येवन रांदप करचे तशेंच त्या फेस्ताचे संभ्रम भोव अपुर्बायन जाल्लो हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयला देखून आज हांवें चिंतून आसलो हांगासर येताना फाटल्या 2 वर्सांनी फेस्त नातल्ले भोवशा तुमची उमेद सगळे चाप्प्या जाल्या म्हणून पूण हांगासर पळयता आसतना म्हाका दुसऱ्यांच पळोवंक मेळ्ळें असले एक व्हडले सयत पेंडॉल हांगासर घालून वरत्या 10 म्हणले बरी आज हे फेस्त तुमी संभ्रम केला सांत अंतोनी कमिटीच्या सर्व संध्यांक तशेंच वाड्याच्या गुरकारांक हांव शाबासकी पाठयता म्हाका एक सांत अंतोनी कडेन बारीक मोग इतल्यागत काय ना म्हजी वस्तू तवळ भायर पडच्यो ह्या दवरलेली वस्तू म्हाका ती थोडी मेळनातली अर्जंटाक आनी तो काय ना ताचे उडास काडचो तितल्यान आनी उडास काडल्या वेळार ती वस्त मेळटाली म्हाका देखून ताचे उपरांत म्हाका बारीक भक्त ते आनी हांगासर आयल्या उपरांत ती भक्त आनी चडली आनी हांगासर वरत्या दाबाज्यान फेस्त आचरण करचे एक बागी म्हाका फावो जाल्लें देखून आज तुमकां सोमेस्तांक तुमच्या सांगाता हें हांगासर सांगता येवचें आनी हे फेस्त आचरण करचें भाग देवान म्हाका फावो केल्ल्या खातीर देवाक अर्घां दिता सांगता सांत अंतोनीची बेसावां तुमच्या हनी एका कुटुंबांनी आसूं दीत कित्याक म्हळ्यार हांगासर लोकां लागीं ह्या उलव्याच्या आमच्या पांचय वाड्याच्या लोकां लागीं एका रितीची उमेद आसा खंयचेंय कार्य चिंतलें तर तें पोंताक पावोन जालें म्हणून अर्थ तें खंडी जावन उलव्याचे हरी पांचय वाड्याचे वाड्याघरा करून दाखयतात म्हणजे एक सोपान आसा हांगासर एक बरें कोपेल जाय जे पयलें हांव केदाळे सांगून आसा आनी खंडी जावन हाका बेगीनच हे सोपान जारी जातलें म्हणल्यार म्हजी आशा खंडी जावन हांगासर हे पवित्र जागो आनीकी वसल्या स्थितीक पावोवन दी आनीकी चड सांत अंतोनीची भक्त हांगासर सोडून दी आनी त्या सांत अंतोनी मार्फत तुमच्या सगळ्या कुटुंबाक बरेंपण जावन दी म्हूण आशेता देव बरें करूं देव बरें करूं फादर तुमची आशा बेगीनच आमी जारी करतले म्हणून सांत अंतोनी कमिटी तर्फेन हांव तुमकां बरवसो दितां आतां सन्मानीत जावंक बाकी आसची थोडी भुरगीं हांगासर पावल्यान आतां हांव मुखार आपयतां मानस्ती नेल्मा फेरावो तुमी सन्मानितांची लिस्ट वाचून हें कार्य मुखार वचून व्हरच्याक मोगाचेनो आमच्या उळ्याक पाळो दिवन वेळ जाल्यारय हांगासर येवन पावुल्ल्या रॉनविल डिसोजा वेलंकाणी वाडो सांगतच ताची आवय श्रीमती ज्वेल्ला शीला डिसोजा हांचे बराबर वेदिके हांव विनंती करता आनी मानाची बसका तांणी स्वीकार करची रॉनविल डिसोजान एप्रिल 2022 वर्साच्या 10व्या वर्गाच्या परीक्षेन उत्तीम अंक जोडनो तशेंच नित्याधर इस्कोलाक 3रे स्थान ताणें आपणायलां आवय बापायक कुटुंबांक वाड्याक तशेंच फिरगजेक खीत हाडल्या रॉनविल डिसोजाक अभिनंदन पाठोवन मान करूं फादर संतोष डिसोजा आनी फादर जयप्रकाश डिसोजा हांचे लागीं विनंती करता मान स्वीकार केल्या रॉनविल डिसोजा तशेंच
श्रीमती ज्वेलशीला डिसोजा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी रॉनविलाच्या मुखल्या फुडाराक आमी जैत मागता देव बरें करूं. आता ताची भोगणां आमचे मुखार उलयतलो. सोमेस्तांक देव बरी सांज मागता. हांव काय सड्डुलो कशें ना. म्हजें डिस्टिंक्शन हांवें आपणायलें म्हळ्यार हांव म्हणजे प्रेरण म्हळ्यार म्हजे मम्मी डॅडी आनी म्हजो धाकटू तांच्या वरवींच हें साधन करूंक साध्य जालां म्हाका. आनी म्हज्या शिकपा विशयी सांगचें तर हांव इस्कालान चड मोद दिवन शिकतालो. घरा म्हाका तितलें मोद दिवन शिकूंक जायनासलें देखून इस्कालान चड शिकतालो. घरा दिसाक 4-5 घंटे शिकतालो. जाता तितलें हांव स्पेंड करतालो शिकपा खातीर म्हणून. आनी तुमच्या सर्वांच्या मागण्यान आनी तुमच्या हार्डवर्कान हें करूंक साध्य जालां देखून तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आनी हांवें सर्वांक सांगचें जाल्यार जाता तितल्या सर्व जाणांनी ह्या कदरार येवन बसून सन्मान स्विकार करीत म्हणून म्हजी आशा. देव बरें करूं. आता आमच्या कार्याचे अध्यक्ष आमच्या फिरगजेचे लोकांमोगाळ येजक मानादीक बाप जयप्रकाश डिसोजा आमचे मुखार उलयतले. हर एक दिसा 9 ते हांगासर येवन आमच्या मागण्यान हाजर जावन तांचो भरपूर सहकार ते दितले. आता तांच्या संदेशा खातीर आमी राखून आसा. मानादीक बाप जयप्रकाश डिसोजा. वेदीर आसच्या याजक बापानो, सरमानेस्तानो आनी मोगाच्या सर्व भावानो आनी भयणीनो, 10 दिसां पयलें हांगासर नोवेनाद्वारे सांत आंतोनीक मान करूंक आमी सुरू केल्लें. 9 दिसांनी सांत आंतोनाचे विविध गूण शेगूण आमी नियाळ्ळे माथणे ताचे लागीं जायते उपकार आमी मागले आनी ताचे मुखांतर आमच्या देवाक आमी अर्गां दिलीं. सांगताच एकामेकाच्या मोगा बांधांत मेळूंक हें नोवेन आमकां आदार जालें. आनी हें सगळें संपवून आज ही परब व्हड दबाज्यान आमी आचरण केल्या. आनी ही परब भोव संभ्रमान हांगासर जाल्ली. आमी सगळ्यांनी ताची रूच चाखल्या. आनी हे मेसाच्या बलिदाना पासून जायतो वावर घडला. तुमी पळयतात कितले शृंगारावणी आनी 20 देवसंगी ही वेदी सोंपता आनी सगळी मांडावळ भोव नाजूकायेन आसा करच्याक सांत आंतोनी समिती आनी 5 वाडेकारांनी जायते दीस पर्यंत आनी फाटल्या एका हप्त्यांत राती सयत हांगासर पावस आसा तरी काम चलतालें आनी अशें जायते मेहनतेन तांणी हें आज पोंताक पायलां. देखून सर्व ह्या हांगाच्या वाड्याकारांक हांव आज शाबासकी पाठयतां आनी सांगताच तांणी काडलेले हे वावंटी पासत तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांडून गेल्लें सोदून दिवचो सांत आंतोन म्हूण आमी मान करता. जायतीं आजाप करूंक सकसो सांत म्हणून आमी सांत आंतोनीक वंदिता. आनी ह्याच सांत आंतोनीच्या विनतेन मजतेन आमी सांगता एकवटूंकी जायते प्रयत्न करता. सांत आंतोनीक ह्या रितीन आमी मान करता आसतना उडास दवरया. आमचे मागणें फकत मागणें जावन उरचें नाका. ह्या आमच्या मागण्या आनी सहमेलनाद्वारे आमचे मदलो मोग सोडूंक जाय. आमच्या कुटुंबांनी आसो संबंद वाडोवंक जाय आनी राग आसा तर तो निवोन परत नव्यान एकामेका शेसमारा जियोंक आमकां साध्य जावंक जाय. बुकसून जियोंक आमकां साध्य जावंक जाय. तेन्ना मात्र आमी आचरूंची परब आमच्या जिवितांत अर्थ दिवंक शकतली. देखून इतल्या व्हड संभ्रमान आमी ही परब आचरीत आसतना आनी घरा वेता आसतना आमी आमकांच विचारया आमची ही परब आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत कसलें नवें जावं हाडूंक आमकां शकता. कसल्या रितीन आमी नवें जावं आमच्या वाड्यांत आनी शेसमारा आमी चाखूंक शकता हें आमी व्हरून पळयव्या. आनी सांगताच माया मोगान भरली समाज
पवित्र सभा आमच्या मध्ये बांदून हाडूंक प्रयत्न करया. परत आईच्या ह्या कार्याक भोव मेहनतीन आनी उर्बेन वावरल्या हर एका संध्याकी सांतांतून समित की हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां शाबासकी पाठयता आनी मुखारी हेच सांत आंतोनीच्या नांवान आमकां मुखार सांगात येवंक साध्य जावं म्हणून हांव आशेतां आनी म्हजी 2 उतरां संपयतां. देव बरें करूं. अपूर्बायेच्या संदेशा खातीर मोगाचनो आमच्या रिशिवनाचे कार्मेल डायरेक्टर जावन आसचे फादर पियुष हांणी आमचे कार्यक्रम यूट्यूबार वीक्षण करतेत आसात आनी आतां तांचे फोन आयले आनी तांणी फोनार ह्या परबेक तांचे उल्हास पाठयल्यात आनी आमकां उल्हास आसूंक पुरो फादर पियुष केदाळरी हांगासर मीस भेटोवंक आमच्या फेस्ताच्या आदाबाजेच्या टायमार मीस भेटोवंक येतले आनी केदाळरी आमी तांकां सांत आंतोन म्हणून आपोवचे आसले आनी तांकां एक खुशी जातली आपूण दुसऱ्या सांत आंतोन मरी दिसता हे म्हजे बाग म्हण ते केदाळरी म्हणटले आनी आतां ते रोमांत आसात. आतां ते कार्मेलितांचे जनरलाचे कावन्सिलर जावन भोव व्हडा पोस्टार तांचे हुद्दो ते निर्वहण करन आसात. तांणी आमच्या ह्या कार्याक फेस्ताक तांचे विशेष पाठयल्यात आनी रोमांत हांव आत्तां तांचे कॉल येयले आनी तांचे संदेश तांणी पाठयल्यात. तांकां हांव सांत आंतोनी कमिटीच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तर आमी आसा आतां आम्हा सर्वांचो उपकार बावडू मुखार येता सांत मानेस्तीन प्रेसिल्ला डिसोजा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या पुरुषामा पयले इमास बेंजारकर पुरुषामांक एक फावोती तयार आयत जोगती करल्या आमच्या विगार बाप फादर जयप्रकाश डिसोजाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या मिसाचे बलिदान प्रधान एक जावन आमचेच मोगाळ विगार बाप फादर संतोष डिसोजा आपलो अमूल्य वेळ आमचे खातीर करसून आमचे संगी आयिल्ल्याक येसाक बापानो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा फेस्ताच्या मिसाक गणगणीत ताळ्यान शर्माव दिल्ल्या फादर आर्चिबॉल्ड गोन्साल्वेस रशिवानाचे निर्देशक हांकांय तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. कांय तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूंक म्हणटा. हांव देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या मोगाळ विगार बापांक. ताणें आयचो दीस न्हय आसता फाटल्या 9 दिसां तावन हर एका दिसा सांजे 7 वरांच्या नोवेनार कळनासतना ते हजर जाल्यात आनी तांणी तांचो सहकार आमकां दिला. फादर तुमकां आम्हा सर्वांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूंक म्हणटा. धार्मीक भयण्यांचो फादर सुपिरियर सिस्टर उषा सिस्टर तेरेजिटा कितलो राटावळी तांकां आसल्यार हर एक दिसा नोवेनाक सुखान आसतना हजर जाल्यान तशेंच आयच्या दिसा आल्तार सोबोवंक तांणी तांचो सहकार दिला. सिस्टर तुमकां देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा. हें सगळें कार्य यूट्यूबार लायव्ह करूंक सहकार दिल्या तशेंच डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर 7 वरार प्रसारण करूंक सहकार दिल्या हांचो हांव काळजात हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सोबीत फोटोग्राफी केल्या प्लेवन तुका देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा. सावंड्स धर्मार्थ दिल्ल्या वेलंकनी सावंड हांसो मलक हर्षा हाक आनी लायट्स उदक घुसून दिल्ल्या वेलंकनी लायट्स हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांत आंतोनीच्या मागण्या सला भितर मीस करूंक अडखळ जाता म्हण ग्रावंडार कडचो निर्धार केल्या उपरांत हांगासर करूंक इतलो व्हड माटो घाल दिल्ल्या सोजा सावंड्स आसो मालक श्री विन्सी एलियार पदाव आनी ताच्या वावराड्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. 5 तारीखेर आयतारा दिसा सांजेर 5:30 वरार हांगासर येवन 2 घंट्याचो नियाळ आमकां दिवन त्या दिसाचे नोवेन चलोवन व्हेल्या फादर डॉल्फी आनी फादर सिप्रियान हांकां सर्वां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. 5 तारीखेर दनपारां आनी सांजेर तशेंच आज दनपारां वावर केल्या सर्वांक रुचीक जेवण तयार केल्या श्रीमती ग्रेसी आनी श्रीमती मगदलेन हांकां सहकार दिल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.
हांव देव बरें करूं म्हणटा 9 दिसांच्या नव्यान सोलोन व्हरोंक कुमो केल्या 5 वाड्याच्या गुरकार आनी सर संद्यांक तशेंच नव्यानांक व्हड संख्यान वांटो घेतल्या सर्वांक देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा 9 दिसाच्या नव्याना वेळार फळार आनी कोल्ड हे सगळे हांगासर दिल्या सर सांत अंतोनीच्या दानीक देव बरें करूं. हांगा जेवण आसा करूंक दान दिल्ले आसात सावदी फ्रेंड्स हांकां आनी तयार केल्ले जावन आसात पियोल कॅटरे मंगलोर हांच्या मालकाकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी थँक्यू सावदी फ्रेंड्स तुमकां. हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा 10वी PUC हातून डिसिशन काडल्या सब भुरग्यांक तांच्या वावराचो फळ देवान तांकां फोवो केला तांकां सन्मान करचे भाग आमकां फोवो केल्ल्या खातीर. हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या वस्तू रुपार आनी आर्थीक रुपान उदार मनान कुमो केल्या सर सांत अंतोनीच्या भक्तिकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा 5 वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधीक आनी वाड्याच्या सर संद्यांक हर एका सेवेच्या कामाक तांणी तांचो भरपूर सहकार दिला आसता हे फेस्त इतले व्हड दाबाचेर आचरण करूंक सहकार दिल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. अंतोनीचे इमास सुंगारावन आयच्या दिसा आल्तार आनी फुलान सोबयल्या आनी सांत अंतोनीच्या पुरशावा वेळार वाहन धर्मार्थ दिल्ल्या क्वीन मेरी डेकोरेटर हाचो मालक श्री सचेत डिसोजा आनी ताच्या सर वावराड्यांक ताणें केल्या सर वावराक देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या फेस्त मिसाक माधुर तयाळ्यान गायन गायल्या आमच्या फिरगजेच्या कोयराक तशेंच वेदी सेवकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या कार्यनिर्वाहन केल्या श्रीमती लविना आनी सन्मान केल्या भुरग्यांचे नांव आनी आवय बापायचे वळख करून दिल्या श्रीमती नेल्मा पेरावो हाकाय देव बरें करूं म्हणटा. उगडास नासतना कोणाची नांवां सुकोवन गेलीं तर हांव तांचे बक्षाने मागता आनी काळ जातावन सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं. उपकारी मनान सर्वांचो उपकार बावडल्या मानेस्तीन प्रेसिल्ला डिसोजा सांत अंतोन कमिटीची कार्यदर्शी तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगचनो फाल्यां जुनाची 13 तारीख सांत अंतोनीच्या फेस्ताचो दीस. हांगासर मागण्या सालान 7 वरां 9 ताच्या उपरांत जेवणाची वेवस्था आसतली. हांगासर जमल्या सर्व भक्तिकांक सांत अंतोनीच्या कमिटी तर्फेन हांव हार्दिक स्वागत आनी वोत्तायेचे आपोवणे फाल्यांच्या दिसा पाठयतां. मोगचनो आतां जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक हांव मनादीक बाप जो तावरो हांचे लागीं विनंती करतां. बापाचे बुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या बापा तूं मोग जावन आसाय. तो मोग संवसारी हर एका मनशाच्या जिणेंत रुता जाय म्हणून तूं आशेताय आनी त्या पासत तुज्या एकल्याच पुताक संवसारी तुवें धाडलोय. ताणें आमचो इतलो मोग केलो की ताणें ताचें काम दर्शन व्हरूंक सबार शिसांक विंचलें. तांचे पैकी सांत आंतोन आमकां चड मोगाचो जावन आसा आनी ताचे द्वारे तुवें आमकां त्या मोगाची झळक आनी वळख तूं आमकां दिल्याय. त्या वरवीं हांगासर ह्या आमच्या भाव कुटुंबांतय माया मोगो एकवट मागण्याची रूस सबार वर्सां जावन पुरातन काळांतल्यान म्हणयत आमच्या पुर्वजांनी दिलो तो भावार्थ आमकां राखून व्हरूंक सांगलें. त्या देखून सोम्या आमच्या भावार्था पासून आमी तुका अर्घां दिता. होच भावार्थ आमकां घटाय दिता, जीवन दिता, संतोश दिता. आमच्या कुटुंबाक तुजें बेसांव दांस आसात म्हणून आमी जाणाव. तर सोम्या आज हे फेस्त आखेर करून आमी सांगाता जीव भायर सरल्या
तुजो उडास आमी काडटाव आनी तुवें आमकां दिल्ल्या सर्व उपकारांचो उपकार बावडून आजुनूय ह्या जेवणाचेर तुजें बेसांव घाल हर एका कुटुंबाच्या बेसांव घाल हर एक तांचो फुडार बरो जावन दी तांणी होचो बाबार्थ उक्तो तांच्या हातान धरण मुखार सर अशें आनी आम्हा समेस्तांक देखीवंत जागो जावन एक क्रिस्तांव समुदाय जावन जिवंक आमकां समेस्तांक तुजो आशिर्वाद घाल जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.